This press conference, we have the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Mr. Subhash Desai, my ministerial colleague. Shirodkar. I'm sorry. Subhash Shirodkar, Chief Secretary Dr. Kandavelu, Mr. Pranab Bhatt, all the other officials and members of the press. The press conference जे आम्ही घेता बजेटाचेर घेता. I think we have the ninth time our Honorable Finance Minister Shri Nirmala Sitharaman ji has presented her budget, a very forward-looking budget which is growth-oriented, which is meant for the common man आणि सगळे वाठारांतले जे लोक आसा ST आसून दी OBC आसून दी तांकां सुद्दां कितें ना कितें आसा आणि एलोकेशन जे तरेन जाला एक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदकाम हे देशाचे जावचे ते बजेटान दिसून येता. तेच भाशेन डेटा सेंटर्स मागीर स्ट्रेस ऑन AI, building up more labs, building up health sector as far as Ayush is concerned, ते सेक्टरान सुद्धा बरोचसो म्हणजे पेस दिल्लो आसा. फ्रेट कॉरिडोर्स न्यू जे एस्टॅब्लिश केला फॉर स्मूथ मुवमेंट ऑफ गुड्स हे दाखोवन दिता की हो सरकार led by Shri Narendra Modi ji wants to build up our economy in such a way that we will surely be a Viksit Bharat in 2047. आणि हे बजेटा पळयल्यार ओवरऑल म्हणजे फिस्कल प्रिंसिपल्स जे आसता तेजे धोरण सारके तरेन हे सरकारान दवरले आसा. म्हणजे एक पॉप्युलिझम जावपा जाय, लोकांक जे जाय लोकांचे पळयतना सगळे जे बजेटान एलोकेशन खूंय चड दिवपा जाय ते दिल्ले आसा. तेका लागून आय कॉल इट अ फ्युचरिस्टीक बजेट, अ बजेट वीच इज फॉर द पुअर पीपल, फॉर एवरी सिटीजन, फॉर NRIs फॉर द फर्स्ट टायम दे हॅव गॉट सेवरल एक्झेम्पशन टू इन्वेस्ट, टॅक्स रिलीफ आणि हे सुद्धा केल्ले आसा. सो आय थिंक ओवरऑल आमचे जे आमी म्हणटा इकॉनॉमी खूप फास्ट मुखार वयता हे बजेटा वरी वयतले अँड दॅट इज वॉट इट हॅज टू बी अ ड्रायव्हर ऑफ ग्रोथ विच इज गोइंग टू हॅपन इन दीस बजेट. हे सांगून आय वूड टेल Subhash ji to also say something before the details will be given by Honorable Chief Minister. भारत देशाचे हे बजेट जे काल सादरीकरण जाल्लें आसा, आमची देशाचे अर्थमंत्री बाय निर्मला सीतारामन हेणी जे बजेट पेश केल्लें आसा ते हांव अशें म्हणन की सर्वव्यापी आनीक सर्व समृद्धी ह्या देशाची घडोवन हाडपा सारकें अशें बजेट आसा. आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें जें एक नवीन भारत घडोवपाचें जें स्वप्न आसा पळय न्ही ह्या बजेटांतल्यान साकार जावंक शकतलें. आनी हांवें सर्वव्यापी अशें म्हटलें इतल्या खातीर की बजेटा भितर आमी बारीकसाणेन नजर मारली जायत दिसून येता की हर एक कुटुंबा कडेन ह्या बजेटांतल्यान काही ना काही गोश्टी पावपाक जाय. ते मागीर शेतीच्या रुपान आसुये, शिक्षणाच्या रुपान आसुये, आरोग्याच्या रुपान आसुये, सोशल सर्विसाच्या रुपान आसुये, आमी एकंदरीत जर आंकडे पळयले जर जायत आनीक पयशांची मांडावळ पळयली जर जायत जाल्यार इतले लाख कोटी हे देशाच्या कानाकोपऱ्यांत सगळे कडेन हे पयशे पावूंक शकतले आनी वतले, हातूंत दुबावूच ना. एकंदरीत आमी आमच्या भुरग्यां वांगडा वाचताले की भारत देश हो सोनेरी भारत देश आशिल्लो. तर तशा प्रकारची पुनरावृत्ती मुखाल्ल्या काही वर्सांत जावंक शकता आनी ताजी एक पावल म्हटल्यार आजचें हें बजेट प्रेजेंटेशन. म्हाका प्रामुख्यान सांगून दिसता तें अशें की नक्कीच आमी वी एज अ मिनिस्टर्स अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां सगळ्याक म्हणजे मुखाल्ले 365 दीस जे 2017 बजेट येवचे पयलीं ह्या बजेटांतल्यान आमकां भरपूर मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे ते 10,000 कोटी आसुये किंवा 15,000 कोटी आसुये गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या विकासाक आमी हाडचे पडटले. ते मागीर इंडस्ट्री आसुये, ते मागीर शेती आसुये, ते मागीर आमचे फिशरीज आसुये, हे सगळे गजाली आमी हाडचे पडटले. आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत काम करचें पडटलें. आमचे अधिकारी जे आसात तांकांय बीन कामाक लावचें पडटलें. आनीक एक प्रामुख्यान आमी 3 म्हयन्यांनी किंवा 6 म्हयन्यांनी रिपोर्ट घेवचो पडटलो कितले मोठ्या प्रमाणांत पयशे आमचे कडेन फायनान्स आमचे कडेन आमच्या राज्याच्या उदरगती खातीर आमची जी 5 लाख कुटुंबां आसात ह्या कुटुंबा खातीर आयले. त्या बरोबरच एक
दूरदर्शीपणा दवरून एक वेगान वचपाची अर्थवेवस्था तयार करपा संबंधी हो हें तुजें आसा बजेट आसा. ह्या खातीर हें म्हणटा आसतना हातूंत टॅक्नॉलॉजी हाजेर भर दिल्लो आसा. तुगेलें मेक इन इंडिया हाजेर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आसा. इंडस्ट्रियलायझेशन हाजेर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आसा. आनी म्हाका विश्वास दिसता की ह्या बजेटांतल्यान भारत देश आनी भारत देशाची जनता ही खूब मोठी मुखाल्ले पावल वाडूंक शकतली. इतलेंच म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांणी ह्या बजेटाचेर मुखाल्ले भाश्य करचें. गुड इवनिंग. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हजे बरोबर आमचे मानाधिक मंत्री बाब माविन गुदिन्हो, मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर, राज्याचे चीफ सेक्रेटरी बाब कांडावलू, जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स प्रणव भट हे आसत. हांव सगळ्यात पयली मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करता. फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन कंटिन्युअसली नवे फावटी तेंच्यांनी बजेट जे पेश केलें त्या बद्दल तेंचें अभिनंदन. हे बजेट आशिल्लें विकसीत भारत 2047 हाचो फावंडेशन घालपी बजेट आशिल्लें. आनी ह्या बजेटाचेर उलोवच्या पयलीं हांव मुद्दामून, कारण तुमचो प्रश्न आसतलो, कारण फाटल्या बजेटांतल्यान तुमी कितें कितें मेळयलें त्या प्रश्नाचेर उत्तर दिता आसतना हांव सांगता की फाटल्या बजेटान ज्या वेळार 5 डिमांड आमी गोंय सरकारचे केंद्र सरकाराच्या मुखार दवरलेले आनी तातूंतल्यान आमी कंटिन्युअस स्पेशल असिस्टंट स्कीम ऑफ द स्टेट फॉर द कॅपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फायनान्शियल इयर 25-26 with increase in the allocation for the Goa हो आशिल्लो आमचो, which is accepted by the government of India against 1,291 crores drawn in the last financial year of the 24-25. The state government has already drawn 1,405.58 crores up to January 2026. The 2 months are still remaining. 1,405, which is 200 crores is more in the January. Still February, March month are remaining. So definitely will additionally also will draw the funds for the revival of the Khadan farming. In this regard, the Niti Aayog has already held the rounds of meeting with the line department of the government of Goa and agreed in principle for funding. Goa University in association with the ICR is carrying out the study for the submission to the Niti Aayog. तांच्यांनी ऑलरेडी हो एक्सेप्ट केला आनी तेच्या फुडलो प्रपोजल धाडपाक लायला इन प्रिंसिपल खाजन लँड हाच्या खातीर तेंच्यांनी एग्री निती आयोगात केला. डेफिनेटली आमकां खात्री आसा की ह्या वर्सात तें कन्सिडर्ड जातलें. तिसरें, इट इज प्रोवायडेड अ स्पेशल असिस्टंट फॉर डेव्हलपिंग द रेजिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द क्लायमेट चेंज अँड डिझास्टर मिटिगेशन्स. प्रपोजल ऑफ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, फायर सर्विसेस, प्रिव्हेन्शन ऑफ द फॉरेस्ट फायर and revenue department have already been sent to the ministry and are in the advanced stage of sanctioning. जाता तिके बेगीन आमकां तें sanction जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. In addition, we have received 24,244 crores as a devolution in share of taxes from the central government during the period of 15th Finance Commission period from 2021 to 25-26. Okay, 24,244. Over the above, and we have received CSS SASKI scheme released around 650 crores for the Goa under the various scheme of the Government of India in the financial year 25-26, which is 650 crores. The allocation of rupees 654 crores for the financial years 25-26 for the National Highway works from the MoRTH. This is the outcome of having the double engine Sarkar for the last financial year. हाज्या व्यतिरिक्त 15th Finance Commission हाच्या अंतर्गत rural local bodies allocations is then 176 crores for last 15th Finance Commission from 2021 to 2025. Health sector allocations is then 35 crores for the last allocations, and urban local bodies allocation is a 220 crores for the last 5 years. हे 15th फायनान्स कमिशना कडल्यान डायरेक्टली एलोकेशन हे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खातीर जाल्लें आशिल्लें. हाज्या व्यतिरिक्त ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना हो विजनरी बजेट जो आशिल्लो फॉर द विकसीत भारत हाज्या खातीर करपी हातूंतल्यान आमी जें म्हणटा वीच इज एन 3 कर्तव्य तितूंतल्यान केल्लें. एक्सेलरेट अँड सस्टेन द इकॉनॉमिकल ग्रोथ, फुलफील द एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल अँड बिल्ड दर कॅपेसिटी. Third one, which is in developing the cutting edge technology including AI application. ह्या तिनूय हाज्या खातीर ह्या बजेटांतल्यान फोकस केल्लो आशिल्लो. आमी सातत्यान पळयता की which is a reform to express
फॉर्मिंग द रोड मॅप फॉर द विकसीत भारत आनी हातूंतल्यान मोर दॅन 350 रिफॉर्म्स जे आसा हे फाटल्या पूर्ण वर्सांतल्यान घडोवन हाडले. इट इज एन डिरेग्युलायझेशन, रिड्युसिंग द कॉम्प्लायसीस ऑफ द रिक्वायरमेंट, वीच इज द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नन्स हे हातूंतल्यान घडयलो. आमी कितलेशेच जे ओल्ड लॉज आशिल्ले ते काडून उडोवपाचें काम हातूंतल्यान केलें, सो दॅट इट इज एन हाय लेवल कमिटी वीच इज फॉर द रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स घडोवन हाडले आसतना वीच इज एन फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर घडोवन हाडिल्लो सगळ्यांत व्हडलो बदल आशिल्लो. आमी सातत्यान पळयता वीच इज एन sustain the economic growth and fiscal consolidation, which is a stable fiscal discipline and sustained growth with the moderate inflations. ह्या बजेटांतल्यान आमकां दिसता. Empowering the middle class for the better tomorrow ह्या बजेटाचो फोकस आशिल्लो. Ensuring the skilled manpower for the India's growth ह्या बजेटांत हो मेजर पॉयंट्स आशिल्लो. आमी जाका म्हणटा विच इज अ एम्पावरींग ऑफ अ युवा थ्रू द क्वॉलिटी एड्युकेशन्स. NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना कशा पद्दतीन एम्पावर करप हें ठरिल्लें. अनलॉकिंग ऑफ द पोटेन्शियल ऑफ द MSMEs हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत MSMEचेर फोकस आशिल्लो. मॅन्युफॅक्चरींग द एक्सपान्शन एट अ स्केल इन लार्ज स्पेस आशिल्लो. वीच इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन फॉर द लॉंग टर्म ग्रोथ हाचो फोकस दवरलो. एज्युमिंग द ग्लोबल लिडरशीप थ्रू द सस्टेनेबल इनपुट्स ऑन एक्सपोर्ट हाजो बजेटाचेर सामको फोकस आशिल्लो. आमी त्याच बरोबर पळयता वीच इज एन इंडियन सिटीज एट अ ग्रोथ कनेक्टर्स म्हणून आशिल्लो, जो डेवलप्ड न्यू सिटीज हो जो कन्सेप्ट घेतला तातूंतल्यान 2 टायर 3 टायर सिटीज हाच्या खातीर मोर दॅन एलोकेशन 5,000 crores ऑफ रुपीज ह्या बजेटांतल्यान केला. तातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत देशांतल्या शहराची मोठ्या प्रमाणांत ग्रोथ जातली. स्ट्रेंथनिंग द इंडिया सेमी कंडक्टर्स इकोसिस्टम. सेमी कंडक्टर्स इकोसिस्टम डेवलप करपा खातीर मोठ्या प्रमाणांत हातूंतल्यान भर दिल्ली आसा. होलिस्टीक वेलफेअर्स ऑफ द अन्नदातास. एग्रीकल्चर सेक्टराचेर खूब मोठ्या प्रमाणांत भर दिला. गोंया खातीर कसो बेनिफीट जातलो ताचेर हांव उलयतां. ह्या बजेटांतल्यान वीच इज एन नारी लिडींग फॉर द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी हातूंतल्यान विशेश करून भर ह्या हेजेर दिल्लो. मेन स्ट्रिमींग ऑफ द अमृत काल थ्रू द सोशल जस्टीस एंड वेलफेअर अक्रॉस द ऑल सेक्शन हाजेर भर आशिल्लो. I think the Modi's government is committed to the climate resilience and energy आत्मनिर्भर भारत हाजेर फोकस करता आसतना ह्या बजेटांत अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेगवेगळ्यो स्कीम ह्यो डिझायन केल्ल्यो आसा. हेरिटेज टुरिजम एंड वायल्ड लायफ कन्जर्वेशनाचेर खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या बजेटांतल्यान भर दिला. आमी सातत्यान ह्या बजेटा कडेन पळयता आसतना आमी पळयता की इट इज एन एनर्जी ट्रान्झॅक्शन्स एंड सेक्युरिटी हाजो एक्सटेंशन ह्या बजेटांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी न्युक्लियर पावर प्रोजेक्ट टील 2035 ह्या पद्दतीत सरकारात खूब मोठ्या प्रमाणांत विचार केल्लो आसा. एक्सपान्शन ऑफ द इकॉनॉमी थ्रू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टुरिजम. खूब मोठ्या प्रमाणांत पुराय देशात टुरिजम कशा पद्दतीन वाडटलो हातूंतल्यान आयुष सेंटर, मेडिकल व्हॅल्यू टुरिजम फेसिलिटी सेंटर्स, डायग्नोस्टीक पोस्ट केअर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर हाजेरय खूब मोठ्या प्रमाणांत भर दिल्लो आसा. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द हॉस्पिटॅलिटी बाय अपग्रेडिंग द एक्झिस्टींग नॅशनल कावन्सील ऑफ द हॉटेल मॅनेजमेंट एंड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी. म्हणजे सर्वीस सेक्टराचेर 10% जो फुडल्या 2035 पर्यंत जाय तेजो 10% ऑफ द सर्वीस सेक्टर हो इंडियांतल्यान मेळपाक शकता हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणांत भर हो भारत सरकारान दिल्लो आसा. देर इज अ पायलट स्कीम ऑफ द अपस्किलिंग ऑफ द 10,000 गायड फॉर द 20 आयकॉनीक टुरिस्ट सिटी हो भर तेंच्यांनी 12 विकाचो अपस्किलिंग करपा खातीर हातूंतल्यान दिला. स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ केअर आमी जर पळयता आसत जाल्यार डिफेन्स सेक्टराच्या उपरांत सगळ्यांत मोठो भर जर कित्याचेर दिला आसत जाल्यार हेल्थ सेक्टराचेर दिल्लो आसा. 3 न्यू ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा ह्यो एस्टाब्लीश करपा खातीर घेतला. बींग एज अ आयुर्वेदीक प्रोफेशन म्हाका खूब गर्व आसा की पयले फावटी म्हणजे आयुष सेक्टराचेर खूब मोठ्या प्रमाणांत कंटिन्युअसली मोदी सरकार भर दीत आसा सिन्स फ्रॉम द 2014 टू आतां पर्यंत. आमी जर पळयता आसत जाल्यार आयज पर्यंत भारत सरकारात म्हणजे ट्रेडिशनल मेडिसीन वीच इज द आयुर्वेदा, सिद्धा, युनानी आनी होमिओपॅथी हाजेर केन्नाच लक्ष केंद्रीत करूं नाशिल्लें. पयले फावटी जर लक्ष केंद्रीत कोणी केलें आसत जाल्यार ते ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आयुष मिनिस्ट्री 2014तल्यान फॉर्म करता आसतना एवरी इयर आयुष सेक्टरा खातीर मोठ्या प्रमाणांत सेपरेटली बजेट एलोकेशन्स केला आनी ताजेर ग्लोबली व्हरपाचें काम हें सुद्दां ह्या बजेटांतल्यानय जालां. योगा इन्स्ट्रक्टर अपॉयंट करप, ट्रेन करप हेंय काम हातूंतल्यान जाल्लें आसा.
देर इज स्कीम टू सपोर्ट द स्टेट्स इन एस्टाब्लिशींग द 5 रिजनल मेडिकल हब हितून लॉन्च जाल्ले आसा. आमी पळयता की पॅरामेडिकल स्टाफ्स जो भरती करपाक जाय, मोर दॅन 1 लाख ट्रेन पॅरामेडिकल स्टाफ्स विदीन अ इयर ट्रेन करपाचें काम हाजें प्रोविजन ह्या बजेटांतल्यान केलां. निमान्स 2 सेटअप करपाचें काम इन द इस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. निमान्स आतां पर्यंत फक्त बेंगलोर हांगासर एकूच आशिल्लें. एडिशनल 2 निमान्स ह्यो एस्टाब्लीश करता. ताजे एक्सटेंशन सेंटर्स इज ऑल्सो एस्टाब्लिशींग आनी ह्युमन रिसोर्स निमान्सा खातीर जावपा खातीर इट इज एन PG लेवल एडिशनल कोर्स इन निमान्स ह्या मेंटल इन्स्टिट्यूट्स हाज्या खातीर एस्टाब्लीश करपाचें काम निमान्स ह्या इन्स्टिट्यूशनाच्या अंतर्गत केल्लें आसा. 50% capacity has increased in the district hospital for establishing the emergency आणि trauma care center हे सगळे कडेन एस्टाब्लीश जाल्ले आसा. हातूंतल्यान फार्मर इन्कम हो इन्क्रीज जावचो म्हणून ह्या सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. 500 रिजर्वॉयर आनी अमृत सरोवर हे स्ट्रेंथन करपा खातीर ह्या हातूंतल्यान भर दिला. एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट इन द एनिमल हजबंड्री सेक्टर प्रोवायडींग फॉर द क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. नवीन वेटरनरी इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे कॉलेजीस डेव्हलपाच्या बरोबर हॉस्पिटल एस्टाब्लिशमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान वेगवेगळी जावपाची आसा ताजेरूय भर दिला. कोकोनट प्रमोशन स्कीम एंड कॅशू प्रमोशन स्कीम हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. खेलो इंडिया मिशन ह्याचेर इंटिग्रेटेड टॅलंट डेव्हलपमेंट फॉर द पाथवे, सिस्टमॅटीक डेव्हलपमेंट ऑफ द कोचीस एंड सपोर्ट स्टाफ, इंटिग्रेटेड स्पोर्ट्स सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, कॉम्पिटिशन्स ऑफ द लीग एंड प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स कल्चर हाजेरूय बी एंड डेव्हलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग कन्सिडरींग द ऑलिम्पीक 2036 हाजेर पुराय खेलो इंडिया हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर इन्वेस्टमेंटूय केल्ली आसा. कार्बन कॅप्चर युटिलायझेशन एंड स्टोरेज हातूंतल्यान पावर, स्टील, सिमेंट, रिफायनरीज आनी कॅमिकल्स एप्रॉक्सिमेटली 20,000 crores ऑफ रुपीज हितूंतल्यान प्रोपोज्ड बजेट हो नेक्स्ट 5 years खातीर केल्लो आसा. इट इज द फर्स्ट टायम इट इज एन कार्बन कॅप्चरिंग युटिलायझेशन आनी स्टोरेज हाजेर भर दिल्ली आसा. बिल्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द फ्युचर रेडी भारत हातूंतल्यान 12.2 lakhs crores ऑफ रुपीज हाजेर ह्या वर्सा खातीर भर दिल्लो आसा. म्हाका दिसता इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंड्स, त्याच बरोबर 5,000 कोटी रुपया फॉर द प्री इकॉनॉमिक सिटी रिजन्स हातूंतल्यान आनी कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम हाज्या सारकिल्लो नवीन स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान लॉन्च केल्ल्यो आसा. स्केलिंग अप ऑफ द मॅन्युफॅक्चरींग इन द स्ट्रॅटेजीक आनी फ्रंटियर सेक्टर्स हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान भर दिला. हें सगळें सांगल्या उपरांत गोंया खातीर ह्या बजेटाचो कसो मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो ताजेर थोडक्यात हांव ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना म्हणजे हें बजेट जें आसा हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी म्हणटा तशें वीच वील बी द युथा खातीर जॉब आनी पिपल्स सेंट्रीक हें बजेट आसा. आमी ज्या पद्दतीत वीच वील बी द विकसीत भारत मुखार दवरून कंप्लिटली इट इज एन पब्लीक इन्वेस्टमेंट, फास्टर्स, रिफॉर्मर्स आनी न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज इन द सर्वीस सेक्टर्स, MSME आनी कोस्टल इकॉनॉमी कशा पद्दतीत भर दितले हाजेर चड मोठ्या प्रमाणात भर दिला. गोंया खातीर टॅक्स डिवोल्युशनांतल्यान ह्या युनियन बजेटांतल्यान 5,570 कोटी रुपया डिवोल्युशन टॅक्स शेअर हो डायरेक्टली वीच वील स्ट्रेंथन द गोवाज डेव्हलपमेंट इन द पायपलायन्स. टुरिजम सेक्टरांत आमी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द हॉस्पिटॅलिटी वीच इज प्रपोज टू अपग्रेड द एक्झिस्टींग नॅशनल कावन्सील ऑफ द हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी हाजो डायरेक्टली गोंयांत आशिल्ल्या हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी हाका डायरेक्टली बेनिफिट्स जातलो. आमी जे अपस्किलिंग ऑफ द 10,000 गायड्स इन द 20 आयकॉनीक सिटीज म्हटलां तातूंतल्यानूय बी गोंय सारकिल्या टुरिस्टीक शहरा खातीर टुरिस्टीक राज्या खातीर हाजो फायदो हो डायरेक्टली जातलो. नॅशनल डेस्टिनेशन फॉर द डिजिटल नॉलेज ग्रीड वीच इज द डिजिटल डॉक्युमेंट प्लेस ऑफ द क्लस्टर स्पिरिच्युअल हेरिटेज सिग्निफिकन्स, न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द लोकल रिसर्चर्स, कंटेंट क्रिएटर्स अँड टॅक पार्टनर्स. गोंया सारकिल्या क्रिएटीव जगात काम करता अशा राज्याक हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. गोंयांत आमी पळयता की टुरिजम हें खूब मोठ्या प्रमाणात आसल्या कारणान जॉब ओरिएंटेड टुरिजम इंडस्ट्रीत खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब क्रिएट जावपाक शकता. ब्लू इकॉनॉमीचेर फोकस हो ह्या बजेटांत आशिल्लो वीच वील बी इन द फिशरीज, कोस्टल लायवलीहूड्स अँड लॉजिस्टीक ह्या तिनूय सेक्टरांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जावपाक शकता. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात 500 रिजर्वॉयर्स आनी अमृत सरोवर्स म्हटलां हाजोय फायदो हो गोंया खातीर जातलो. फिशरीज कम्युनिटी आनी कोस्टल एरियाज आमकां मोठ्या प्रमाणात हेतूंतल्यान
म्हणजे फीश फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन FPPOs आसा तांकांय बी हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जावपाक शकता. कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम हाचो फायदोय बी गोंया खातीर, कारण आमी वॉटरवेज आनी कोस्टल शिपींग which is reduced from the 6% to the 12% by 2047, which will be the important for the coastal states like Goa, हाचो बेनिफिट्स आमकां मेळटलो. म्हाका दिसता आमच्या हातूंतल्यान लायव्हलीवूड्स फॉर द लॉजिस्टीक एफिशियन्सी आनी कोस्टल एंटरप्रिनर्स हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर डेवलप करपाक शकता. आमी हे सगळें सांगता आसतना आमी गोंया खातीर इट इज एन हाय व्हॅल्यू टुरिजम सर्कीट कशा पद्दतीन डेवलप करता हाजेर आमी फोकस करपाक शकतले. पुराय बजेटांतल्यान जेन्ना कोस्टल स्टेट स्पेशली फॉर द कोकोनट आनी कॅश्यू हाजे सांगतना हाय व्हॅल्यू एग्रीकल्चर सपोर्ट स्पेसिफिकली मेन्शन अबाउट द कोकोनट, कोको आनी कॅश्यू ह्या बजेटांतल्यान मेन्शन जो केला तातूंतलो फायदो गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. कोकोनट प्रमोशन स्कीम आसूनी किंवा इंडियन कॅश्यू एंड कोको वीच वील बी द भारत जो सेल्फ रिलायंट जावपाचो विचार करता गोंय हाज्या बाबतींत म्हणजे आमी प्रिमियम फॉर द ग्लोबल ब्रँड फॉर द एक्सपोर्ट 2030 पर्यंत आमकां जावपाचो खूब मोठो स्कोप आसा. म्हाका दिसता ह्या दोन सॅक्टरांत तरी गोंयाक खूब मोठो ह्या बजेटांतल्यान दिल्लो आधार गोंयाक मेळूं शकता. आमी जे पब्लीक कॅपेक्स इनक्रीज फ्रॉम द 12.2 lakhs crores फॉर द फायनान्शियल इयर हेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करपा खातीर खूब मोठो फायदो आमकां मेळटलो. इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंड्स हाजोय फायदो आमी घेतले. सिटी इकॉनॉमिक्स रिजन फॉर द एलोकेशन ऑफ द 5,000 crores of rupees for the city economic region 5 वर्सां खातीर आसा, which is again definitely we will claim for this. हे फुडलें सांगता आसतना MSME आनी एम्प्लॉयमेंट 10,000 crores of rupees for the SMEs growth funds हो जो आसा हाजो म्हाका दिसता आमी गोंयांतूय बी फॉर द SMEs आनी MSMEs डेवलप करपा खातीर गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट हो आमकां जातलो. हातूंतल्यान आमी ट्रेड रिसिवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम्स more than 7 lakhs crores has been made available for the MSMEs. Further measures is proposed to deepen for this it is an benchmarking guarantee for the involving the discounting on the jump linkage and secondary market. MSME हाजो फायदो मेळोवपाक शकता. आमी गोंयची इकॉनॉमी तशी MSMEचेर रन जाता. खूब मोठ्या प्रमाणात क्रेडीट फ्लो एंड ग्रोथ कॅपिटल हातूंतल्यान आमकां MSME सॅक्टरांतल्यान दिसूं शकता. म्हणून म्हाका दिसता की ह्या बजेटांतल्यान सगळो आमी फायदो मेळयता आसतना ओवरऑल 5,570 कोटी टॅक्स रेवल्युशनांतल्यान गोंयाक मेळटलें. टुरिजम सॅक्टरांतलो आमी स्ट्रेंथन करता आसतना 10,000 गायड एंड अपस्किलिंग हें हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांत आमी मेळोवपाक शकतले. ब्लू इकॉनॉमी आनी कोस्टल फिशरीज चेन कोस्टल कार्गो हाजो बजेटाक आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. कोकोनट कॅश्यू ग्रोवर्स हाजो आमकां फायदो जातलो आनी नॅशनल कॅपेक्स 12 lakhs crores हाजोय बेनिफीट जो आसा पळय न्ही हो गोंयाक आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटलो हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना नेक्स्ट इज एन आमी हाज्या अंतर्गत आमकां परत म्हणजे 15 फायनान्स कमिशनचे एलोकेशन्स आसूनी 16 फायनान्स कमिशनचे एलोकेशन हे फाटल्या फावटीच्या पेक्षा इट इज एन हाय रायज करून आमकां मेळटलें हाजी खात्री आसा. मागीर रुरल अर्बन बॉडीज आसूनी किंवा अर्बन लोकल बॉडीज आसूनी किंवा हेल्थ सॅक्टर आसूनी ह्या 5 वर्सांक हे जे पयशे मेळटले हे जे वेगळे पयशे हे सरकाराक खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां मेळटले हाजी हांव खात्री बाळगितां. नक्कीच आमकां जाल्ल्या युनियन बजेटांतल्यान फुडल्या वर्सभराच्या भितर आमचे वेरियस प्रोजेक्टा खातीर आमकां फंड्स फाटल्याय बजेटाच्या वेळार आमकां एलोकेशन जालां. ह्याय बजेटांतल्यान आमकां डिफरंट अशा इनोवेटीव म्हणजे खजन लँड किंवा फॉर द आमी जेका म्हणटा की डिजास्टर मिटिगेशन ह्या सगळ्या हाज्या खातीर आमकां बजेट एलोकेशन जातलें. हांव परत एकदां फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करतां. आनी फुडल्या एका वर्साक ह्या बजेटांतलो चडांत चड फायदो हो गोंय सरकाराक जातलो हें हांव सांगतां आनी तांचे धन्यवाद म्हणटां. शाहुदेकांनी हे केला की तुम्ही जितली मागणी केल्ल्यो खाजन शेती आसूं किंवा वेगळे आनी खूब हेका एनवायरमेंट एक आसूं कोस्टल हेका आसूं
त्यो कांयच तुमची मागणी निर्माण जावन असो आरोप विरोधकान केला त्याचे पयल्यान पयली खाजन शेती खातीर आमी मागणी आशिल्ली आमची ऑलरेडी इन कन्सिडरेशन आसा इन पायपलायन आसा तेजो प्रोजेक्ट पुराय जो आसा हो निती आयोगान इन प्रिंसिपल एप्रूव केला तेजो डिटेलान प्रोजेक्ट गोवा युनिवर्सिटी विथ अवर WRD ICR हे आपलो प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी करता प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी केल्या उपरांत ताज्या खातीर लागपी पयशे हे वेगळे ह्या बजेटांतल्यान आमकां मेळटले ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द निती आयोग फॉर द तुवें जें म्हटलें फॉर द डिजास्टर मॅनेजमेंट हाज्या खातीरय बी फाटलो प्रपोजल आमचो सँक्शन जावपाच्या वाटेचेर आसा आनी डेफिनेटली आमकां तितूंतल्यान ऑलमोस्ट म्हाजें तर म्हणणें आहा की आमचो ह्या 31 मार्चा पयलीं भितरली काही एमावंट जी आसा पळय न्हू ती ह्या 31 मार्चा पयलीं आमकां सँक्शन जावन मेळपाच्या हाजीर आसा सर तिसरो जिल्लो कुशावती आहा त्या जिल्ह्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आमी आमकां जो डायरेक्टली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटांतल्या फंडांतल्यान ताच्या खातीर आमकां खूब व्हडली स्कोप आसा जो 50 years इंट्रस्ट फ्री लोन हो जो फंड्स आसा तातूंतल्यान आमी एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 500 crores ऑफ रुपीज हो आमी हेतूंतल्यान घेवंक शकता जेणे करून आमकां तिसऱ्या जिल्ल्याचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर ह्या फंड्साचो युटिलायझेशन आमी करतले हय म्हणजे सेपरेटली इंडस्ट्रियल कॉरिडोरा खातीर आमी प्री बजेटांतल्यान मांडलेले जेणे करून आमच्यो इंडस्ट्रीज शूड बी कनेक्टेड टू द नॅशनल हायवे डेफिनेटली म्हणजे तातूंतल्यान आमी उलयता आसतना तेंच्यांनी म्हटलेलें की इंट्रस्ट फ्री लोन हो जो तुमकां दिल्लो आसा जो 50 years खातीर तो फंड्स तुमी युटिलायज करचो हें तांचें म्हणणें आसा कारण जेणे करून आमी आयदर काणकोणा सारकिले इंडस्ट्रीज डायरेक्टली नॅशनल हायवे कनेक्टेड आसुनी किंवा थँक्स फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर द ONGC येदो व्हडलो कन्वेन्शन सेंटर रिसंटली इनॉग्रेटेड ड्युरींग द इंडिया एनर्जी वीक म्हणजे वीच इज द मोर दॅन 5,000 कॅपेसिटी वीच इज द बिगेस्ट इन द एशिया जो कन्वेन्शन सेंटर बांदला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन आनी थँक्यू बी दॅट ONGC सेंटर शूड बी कनेक्टेड टू द नॅशनल हायवे and that national highway is again we will ask for the government of India for the connecting the road from the national highway to the ONGC center. तुमकां जस्टीस रिबेलॉन सेकंड टाइम लेटर केला पूण तांकां कांयच हांव बजेटाचेर उलयतां फायनान्स कमिशनाचे तुम्ही जर निधी घेतलो आता ह्या फावटी तुमकां कितले आक्षेप केंद्रांतल्यान मेळटाले 15th फायनान्स कमिशनचो निधी हांवें तुका सांगलो अर्बन लोकल बॉडी आमकां हितूंतल्यान लोक ह्या हितूंतल्यान जो एमावंट सांगला ताज्या पेक्षा आमकां एडिशनल एमावंटूच मेळटली इट इज नॉट इट द पर्संटेज वायज इफ यू से इट वील बी द मोर दॅन 10% फाटले फावटीच्या पेक्षा मेळटली तेच्या पेक्षा 10% चडूच मेळटली कमी मेळची ना एस्टिमेट फिगराचेर उलयता आसतना हांव तुका आतां सांगतलो की आमी आत्तां जी फिगर तुका सांगल्या हातूंतल्यान जस्ट पळय फाटले फावटी रुरल अर्बन लोकल बॉडीजा खातीर 220 कोटी म्हटलेली आमी रुरल बॉडी ताच्या खातीर 176 कोटी म्हटलेली हेल्थ सेक्टरा खातीर 35 crores म्हटलेली इट वील बी द एक्सपेक्टेड मोर दॅन 10% हाज्या पेक्षा 10% चड आसतली येस ना तूं जें म्हटलां पळय न्ही आमी जो म्हटला एक्चुली आमकां हे फावटी तसो जर पळयत जाल्यार डिवोल्युशन फंडांतल्यान आमकां जो पयशे मेळटा पळय न्ही इट इज एप्रॉक्सिमेटली द मोर दॅन 5,000 crores नो 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 इट इज फॉर द 1 year इट इज फॉर द 1 year आमकां फॉर द 5 year इट इज 24,244 crores ताच्या मोर्ताचे पयशे तुका सांगले पळय 650 crores वीच इज डायरेक्टली वीच इज नॉट कमींग अंडर द 15th फायनान्स कमिशन दॅट इज 650 crores इट इज अ CSS सेस्का स्कीम आनी CSS स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्किम्स आनी मोर्त जे पयशे आयले 654 crores वीच इज एडिशनल दॅट डिपेंड्स अपॉन ह्याय फावटी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचो काणकोण बायपास हायवे सुरू आसा फॉर एडिशनल आमचो बोरी ब्रीज सुरू आसा दॅट एडिशनल म्हणजे वी आर एक्सपेक्टींग दॅट एडिशनल जवळपास 3,000 to 4,000 crores ऑफ रुपीज दॅट इज वील कम अंडर द नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंतर्गत दॅट इज नॉट सेपरेटली एलोकेटेड इन द स्टेट एज अ बजेट सेपरेटली वी आर कन्स्ट्रक्टींग एट प्रेझेंट आमी लास्ट इयर सेंट्रलाची स्कीम घेतल्या आनी सेंट्रलाच्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी आतांय बी वेर्ना एडिसीन आमी हॉस्टेल ऑलरेडी आमचें कन्स्ट्रक्शन सुरू आसा वर्किंग वुमन्स हॉस्टेल लास्ट प्रश्न माझे घर योजना जे तुम्ही जे हे केला त्याचे आता खंय पर्यंत पावला ते सांगा आजूय बी परत हांव बजेटाचेर उलयतां म्हज्या घराचेर हांव डिटेलान परत एकदां उलोवंक शकता दक्षिण गोंयांतलें आयुश हॉस्पिटल फाटल्या आमच्या बजेटाचें तें कंप्लीट जालां नॉर्थ गोवांतलें आयुश हॉस्पिटल ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां
केन्ना तरी फुडल्या 4-5 म्हयन्याच्या भितर दोनूय हॉस्पिटलांचे नॉर्थ गोवा वेळग्यान कंप्लीट जाला आनी साऊथ गोवाचें आयुष हॉस्पिटल हें मडगांव मोती दोंगराचेर कंप्लीट जाला. दोनूय हॉस्पिटलांच्यो इट इज कंप्लीट जातलें. अगेन इट इज अ बजेटरी एलोकेशन फॉर द गव्हर्मेंट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. इट इज ऑलमोस्ट हांवें सगळ्यात उलयलां. मैं फिर एक बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी इस बजट के यूनियन बजट जो उन्होंने दिया इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. मुझे लगता है कि गोवा के लिए टैक्स डेवल्यूशन से 5,570 करोड़ ऑफ रुपीज़ इस साल भी मिलेगा. इट इज़ अगेन फॉर द टूरिज्म एंड गोवास इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हॉस्पिटलिटी एंड अपस्किलिंग द गाइड ऑफ द 10,000 यूथ्स, नेशनल डेस्टिनेशन फॉर द डिजिटल नॉलेज सेंटर, इसका बेनिफिट्स डेफिनेट गोवा के लिए हो जाएगा. द ब्लू इकोनॉमी विच विल बी द फिशरीज, कोस्टल लाइवलीहुड्स एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में गोवा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में भी हैं. अगेन इट विल बी द एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली फॉर द कोकोनट, कोको और द कैश्यू नट, इसका बेनिफिट्स गोवा सरकार डेफिनेटली उसका इन डिटेल में विल सेंड अ प्रपोजल एंड विल टेक द बेनिफिट फॉर दिस. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मोमेंट इन जो हैं इसके लिए द गोवा सरकार एंड डिफरेंट बेनिफिट्स इसका लेगा. अगेन इन द MSME सेक्टर, इन द एम्प्लॉयमेंट एंड बाकी सभी सेक्टर में गोवा सरकार इसका बेनिफिट्स ढेर सारा. मैं फिर एक बार गोवा सरकार की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ. थैंक यू. परत एक सुसाईड झाला. थैंक यू.